इडियट बॉक्स पळय पूण एक्सरसाइज कर जालें. थँक्यू. म्हाका सर यू हॅव गिवन अ प्रॅक्टिकल टिप्स. म्हणजे आतां लोकांक टीव्ही पळोवं नाका किंवा कार्यावळी पळयत रावं नाका अशें सांगपा पेक्षा दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की तुमी बशिल्ल्या जाग्यार एक्सरसाइज करूं येता ते करपाचे मनाची तयारी दवरात आनी तशें इम्प्लिमेंट करात. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण प्रत्येक खूब जाणांचे समज आसा टीव्ही ते खूब वेळ वरांच्या वरां पळयतात पण ना म्हाका वेळच आसना. आमकां खंय वेळ आसता दोतोर बिझी उरता घरांत. टीव्ही करतना एक्सरसाइज दाखयली. हय बरोबर. म्हणून डॉक्टरान सांगला ती मेथड म्हत्वाची. डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो हॅलो या हॅलो हां विचार. हॅलो डॉक्टर सांगेसान सेबास्टियन उलयता. हां विचार. मुगे चेडवा लागून एक क्वेश्चन विचारपाक सोदता. ते कितें हाती न्हू काती वयता हातीच्यो पांयांच्यो खबर ना आनी ते हात सांबुड्डी येत रावता. ताका 9 वर्सां. ओके. ते म्हाका जाणा जावपा जाय आसलें कितें. आमचे मेडिकल कॉलेजीन स्किन डिपार्टमेंटान देर आर 2 व्हेरी गुड डॉक्टर्स. एक्चुअली सगळे रेजिडेंट बरे थंय. इट मायट बी सम कॉन्टॅक्ट डर्मेटायटीस ऑफ दी हँड. ताणें वचून थंय तज्ञाचो सल्लो घेतिल्लो चॅकअप केल्यार बरें. इट मे बी ड्यू टू सोप ऑर सम सॉर्ट ऑफ ऑयल. ते मातशें एवॉयड करतकूच ती कात वचपाची बंद जातलें आनी शील बी क्वायट ओके. इट देर इज नथींग टू वरी. बरोबर. म्हाका सरान जाप दिल्ली आसा ती योग्यच आसा आनी तुमी कातीच्या तज्ञ डॉक्टराचो सल्लो घेयात आनी डेफिनेटली यू विल गेट अ रेमेडी फॉर दीस. आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो हॅलो या हॅलो दोतोर हांव बिचोलच्यान सागर उलयतां. सागर बाब प्रश्न विचार. आमची ती आई आसा पळय हय तिचे एकदां कितें रायट सायडीक आसता पळय चेस्ट आनी हे आतां उखाल्लेल्यार घेतात आनी तुमच्या फाटल्यान तिका कितें कोण ओडिनाताय जाता. हॅलो सागर बाब प्रश्न कळूंक ना. कितें जाता म्हटलें. तिका रायट आसा पळय हय थंय कोण कॅच येयल्यार गो आतां हां आनी अपघातीत फाटल्यान कॅच येयला न्हू हे अटॅक येयना तशें काय जाता तिका. तुमी डॉक्टराक दाखयले ताचे बद्दल. ना हालींच म्हणजे 2-3 वीक जाले स्टार्ट म्हणजे केन्ना चुकून 15 दिसांनी जाता. एज कितें तिची. चुकून एज तिची 62. 62. दोतोराक दाखयल्यार बरें रे. एक कार्डिओग्राम पळोवन करून पळोवया. रक्ताचो तपास करया. आनीक रिस्क फॅक्टर बी कितें आसा जाल्यार पळयल्यार बरें. डायबिटीस आसत ना प्रेशर वाडिल्लें आसत जरी तर कांय ना जाल्यार आमी कांय ना म्हणटले. But if there is something, we will tell you what to do next. So I think it is better to show a doctor and do an ECG. Hello. डॉक्टर आमी बद्दल उलयताले की वी वर टॉकिंग अबाउट तो आमच्या म्हाका दिसता मारियाबाईन प्रश्न विचारलेलो. आतां हांव तोच प्रश्न मातसो ड्रॅग करता. सांग. की ताणें विचारलें की आमी पॉल्यूट म्हणजे तुमी म्हटलें की आमी कोयर बी उडयतात. ना आय विल गिव लिटल ट्रिकी सजेशन. Twist is this that nowadays we advocate, as a being doctor, you advocate that vegetables should be consumed in maximum. But if you go to the market, most of the vegetables are containing lot of pesticides, then whatever this thing, then fertilizers they are using, they are also hazardous for health, especially pesticides. हे जे केमिकल्स दे आर युजींग आनी इवन तशें पळोवपाक गेल्यार म्हणजे आंबे पिकोवपाक तांकां केमिकल्स लायता, केळी पिकोवपाक केमिकल्स लायता, मोसंब्यांक संत्रांक सगळ्यांक. सो नाव वॉट इज अ सोल्युशन फॉर दीस. बिकॉज नाव इवन पीपल हू आर वेजिटेरियन दे आर स्कॅर्ड टू ईट द वेजिटेबल्स आनी दे फील दॅट परहॅप्स द फिश इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज एटलीस्ट दर्यांतल्या फिशाक इतके व्हडले कॉन्टॅमिनेशन परहॅप्स आय एम जस्ट पुटिंग हायपोथेसिस. It will be there in fish also. It will be there. बट आय थिंक म्हजे हिसपानी गोंयांत पळय तरकारी पळय मेवता. आतां मेर्सेस गेल्यार म्हाका भरपूर मेवता. नाजाल्यार दोतोर तुमी मेर्शे बद्दल उलयता आमी बाकीच्या सबंद गोंया बद्दल उलयतात. तालिगांव आनी वेर द वेजिटेबल्स आर कमिंग फ्रॉम आउटसायड बेळगांव म्हण किंवा खंय. सी यू कॅन सी म्हणजे इवन द ग्रेप्स तुमी पळय तांकां ती धुल्या सुद्दां वचना व्हायट पावडर आसता. आय एग्री विथ यू. बट देन वॉट टू डू. दॅट इज द ओनली थिंग वी कॅन गेट. इंडिया इज सो बॅड. देर इज नो लॉ टू कंट्रोल दिस. करेक्ट. बट पोल्युशन ऑफ वेजिटेबल इज अ प्रॉब्लम. Is a very big problem. It has got its own problems. It may cause some other disease. We don't really know. But fish also is polluted. The way they store in ice, it gets polluted. That ice water has got lot of organophosphorus. And poultry also is polluted. They use hormones. So everything is polluted. सो एक अशें एक हें आसा जिधर देखो तेरी तस्वीर नजर आती है म्हणजे तशें लवर से दॅट वेर एवर आय सी युअर फेस तशें आमचें तशें जालां वेर एवर वी सी ओनली पोल्युशन. ओके डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो डॉक्टर गुड इवनिंग. दिस इज श्रेना गामा कॉलिंग फ्रॉम कुकोलिन. येस प्लीज. Doctor, for 2 months back I had sciatica pain of the right leg. And I went for tractions. Some arms on the leg, Okay. What should I do?
सी द वे you've told me, तुवें पळय म्हाका सांगला ते भाशेन sciatica of leg म्हणजे it is compression of the sciatic nerve. It is a nerve here on the back side of the leg, whether it is right or left, say right side. Today eyes we have very good investigations which is called MRI of spine. We can do it and verify whether it is really sciatica or no. So that can be done. We have got a good neurology department headed by Dr. Chico Vaz and Dr. Aaron. She can consult them. And again, if she is overweight, like some of our doctors, they are overweight, so they get backache and sciatica, then she will have to reduce weight. But I think her problems can be solved. There is a solution. It requires an MRI and a good neurologist, which is there in medical college. The neurology OPD is on Tuesday and Thursday morning. She can consult them. They will give her the answer and she will be fit. Doctor, I think we have got another call. Hello. हॅलो Hello. हॅलो हां विचारात. अनिता उलयता हांव वास्कोसून. अनिताबाई प्रश्न विचार. हांवें जीएमसी नोट 3 महिने एथर वास्तेतीन घेतलेले. माझे 310 आसा कोलेस्ट्रॉल. मागीर 3 महिने हांव घेवन माझे 306 जाले. जेवण कितें केलें तुवें? म्हणल्यार डेलीचे गोंयचे जेवण. पळय आमचो प्रश्न थंयच होता. प्रश्न सांग तरी विचार. आता कितें जालें, आता परत हांवें टेस्ट केलो जीएमसी नोट आनी म्हाका परत 40 mg चे स्ट्रॅटर दिल्लेले आसा 3 months. आता म्हाका कितें ह्यो टिकेट नाका जाल्या कारण म्हजें जेवना म्हणून आनी आतां हांवें अवॉयड केलां मातशें ऑयली फीश. व्हेरी गुड. अनिताबाई तुवें 40 milligrams घे, 80 milligrams घे, 120 milligrams घे. तूं जरी तर जेवणाचेर पोंद दवरिना, सोयेची कडी तेल पयस करिना, सॅलड चड घेना आनी एक्सरसायज कोमेस करिना जाल्यार तुजी कोलेस्ट्रॉल देंवची ना. तूं कितल्यो गुळयो घे, समजली? Dance India Dance was started and the people who took part in Dance India Dance did not know to dance. They learned dancing but they lost weight and their cholesterol came down. So please exercise. Dance with you're married? Lagna zale? Gele, chukle. You can dance with your husband, boyfriend or neighbor's husband, but dance. So important म्हणजे as you said म्हणजे तसं म्हणतं की you can dance with anybody but start this thing. Exercise and diet is very important. Don't ask the dose of the tablet afterwards. Correct. First these two things. डॉक्टर आमकां प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. या उलो. उलय. हॅलो दोगांय दोतोरांक तुमचो नमस्कार. तुमकांय बी नमस्कार. म्हाका एक प्रश्न विचारपाक जाय की डायबिटीस समज आवय बापाय दोगांयकय डायबिटीस आसा हय जाल्यार ती भुरग्यांक सगळ्यांक येता काय पयले भुरग्यांक येता निमाणे येता काय कोणाक येना आसतना मेराव येता? व्हेरी गुड क्वेश्चन. बरो प्रश्न विचारलो. प्रश्न म्हजो की हार्टाचे समज बायपास केलें कोणाकय ओ एंजियोप्लास्टी केली ती मागीर थोड्या वर्सांनी परत करची पडटा. ही सगळ्यांकच करची पडटा काय थोड्यांक करची पडना? ताची कारणां बी कितें? दोनूय प्रश्न जबाब दिता. पयलो प्रश्न म्हणटा तो जरी तर आवय बापायक डायबिटीस ना चालीचें दुयेंस कसलें आसा जाल्यार भुरग्यांक जावपाक शकता काय ना? हय, भुरग्यांक जावपाक शकता. म्हजे मामीक आनी म्हजे डॅडीक डायबिटीस आसा जाल्यार म्हाकाय डायबिटीस जातली आनी म्हजी मामीक जरी तर किडनी फेलियर जावन भायर पडली म्हाकाय किडनी फेलियर जावन हांवूय भायर पडटलो. आय वील ऑल्सो रिक्वायर डायलिसीस. सो नॉट ओन्ली द डिजीज but the complication also is hereditary. आता हे ना जावपाक हांवें म्हजी चाल भुरगेपणांतावन बदलूंक जाय. डॉक्टर रावन सांगला ते भाशेन हांसून सगळ्यांक हॅपी दवरून हांवूय हॅपी रावन, नॉट लायक दॅट बॉय आय वॉन्ट दीस, आय वॉन्ट दॅट. नो, हॅपी वीथ वॉट आय हॅव. डायट, एक्सरसाइज, योगा, meditation, keep myself happy and everybody happy. I will not become diabetic. So that is one. Number 2, जरी तर कोणाक चालीचें दुयेंस जावन एंजियोप्लास्टी केली ना बायपास केली ताचे नंतर आमी फक्त परतून सांगता जेवणाचेर आनीक एक्सरसायज पोंत दवर. आमचे गोंयचे लोक कितें हाचेर मातशें सांगनाका.
लग्नाक वता तेन्ना आमकां सगळें खावपाक जाय, हांगा वता तेन्ना सगळें आतां लग्न चड जाल्या, लोक डिवोर्स जावन परतून लग्न, डिवोर्स परतून लग्न, डिवोर्स लग्न चड जालें आतां. एकूच घरान 4-5 लग्न जातलीं मागीर. तर जेवण खूब न्हू. अरे बाबा, pay attention to diet and exercise. Even if you've done angiography, even if it's an angioplasty or bypass, first diet, exercise. Then take your medicines regularly. You may not require another bypass. Correct. One of the famous personalities of India, I can't remove his name because we are on air, has undergone a second bypass because he didn't control his diabetes. You must be knowing who he is. I will not tell his name. So in fact, there are people who have gone third time also. Because last time we had Dr. Shiromani, he said that there are some people who have undergone bypass for the third time also. And I won't be surprised if they are mostly goans because they don't follow diet and exercise. They only follow for first 3 months. बरोबर. मागीर सुंगटां आयलीं न्ही रे. बरोबर. सुंगटां, कुल्ल्यो, तिसऱ्यो आनी बायल आसा रांदपाक. हय, करेक्ट. म्हणजे म्हाका सामकें फुडलो क्वेश्चन आसा काय म्हाका सारकें कळुना, बट इफ देर इज नो क्वेश्चन देन Then I will say one word. या सर ना एकच क्वेश्चन घेऊया. या Hello. सांग. हॅलो. हा हॅलो, गुड इव्हनिंग सर. व्हेरी गुड इव्हनिंग. फटाफट प्रश्न विचार. माझा प्रश्न असा असा की रक्त ब्लॉक जाल्ल्यान हाडां दुखतात आणि दुसरे म्हटल्यार थायरॉइड प्रॉब्लेम जाता, त्याची लक्षणां कितें असतात? First question is what? रक्त सारखे घोळना जाल्यार हाडां दुखतात काय असो त्यांचा प्रश्न. No. There is nothing called as रक्त ब्लॉक and आडान दुखता. आम्ही म्हजो कलीग डॉक्टर केदार नार्वेकर, he is supposed to be an expert in this arthritis. We are seeing, आम्ही पळयता की खूब केसी आसा आतां रुमॅटॉइड आर्थरायटिसाची. कारण आमी नको, we are doing some work, but it is there. It may be due to the extra work ladies do. आमकां अजून माहिती तितली ना, पण we are treating them. Maybe less calcium, maybe less vitamin. And what is the second question? Thyroid. The thyroid part. That may be due to radiation. Dr. Ankush. ताणे विचारलं की थायरॉइडचे फीचर म्हणजे हाऊ यू नो लाईक देर इज अ हायपरथायरॉइडिझम हायपोथायरॉइड According to symptoms. म्हणजे कसले सिम्पटम आसा ताचो प्रश्न आशिल्लो. Hypothyroid, you'll feel lazy, you'll put on weight without eating. Correct. Hyperthyroid, you'll be restless, anxious, palpitations. ओके. म्हाका दिसता तुमच्या बऱ्याचशा प्रश्नांक जावप मेळ्ळो आसतलें. म्हाका दिसता डॉक्टर आज आय शुड रियली अप्रिशिएट यू, कारण तुमी आयल्या म्हाका दिसता खुबशा बायलांचे बरेचशे प्रश्न आशिल्ले. एनीवे डॉक्टर. Can I say one more word? You have to say only one word. Okay. We are winding up. Okay. बायलो केन्ना म्हणटा घोव मागता म्हणून हांव जेवण बरें रांदून दिता. घोव केन्ना 2 बायलो मागतल्यो दितली तुमी? तर घोव मागता म्हणून बरी रांदून दिवं नाकात घोवाक. सो इन मोरल ऑफ द स्टोरी कितें बरें रांदून दिवं नाका, हेचो अर्थ हेल्दी जे आसा, आरोग्याक बरें आसा ते रांदून दियात, स्वताय खायात, सगळ्यांकूच दिया आनी सगळ्यांक बरी भलायकी मेळची अशी ईश्वरा कडेन प्रार्थना करून आयची कार्य सोंपयतना तुमकां सगळ्यांक काळजांतसून देव बरें करूं. डॉक्टर तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं.